जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22:7 वोळ 1-2, 10 आनी 25-30. त्या उपरांत जेजू गालिल्यांत भोंवूंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका कुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांचो तोंबूचो उत्सव लागीं पावलोलो. पूण ताचीं सोयरीं उत्सवाक चडून वेतूच जेजून आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय, पूण कोणाक कळो नासतना. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच सावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनी निवाडचें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सुवातेवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण तीं समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच. आनी म्हजेच वस्तुंकी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयता तेन्ना जायत्यांनी ताचेर बावाड दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.